Speakers, 1 minute. National highway is a government of India's highway. Are they going to contribute to that? तुमका किती पैसे दितले काय ते? स्पीकर सर, आता जी NOC बघल्या आम्ही असे ठरवलं NHI म्हणजे आमचे युनियन मिनिस्टर MORTH MOST जे असा ते ऑलरेडी टोल्ड अस टू गो फॉर दिस प्रोजेक्ट 40-60 म्हणजे 40% ते दितले 60% आमचे असा. ऑनरेबल मिनिस्टरान आता उत्तर दिल्लें आसा बाणस्तारी टू ओल्ड गोवा 38 स्ट्रक्चर्स वता म्हणून. म्हाका जाणून घेवपा जाय ह्या पायलट प्रोजेक्टान ओल्ड गोवा टू पणजी हेतून टोटल कितले स्ट्रक्चर्स वता आणि टोटल रिहेबिलिटेशन पॅकेज कितले मेळटा ते? स्पीकर सर, ओल्ड गोवा टू पणजी म्हज्या म्हायती प्रमाणे 9 स्ट्रक्चर वता. तो 3 चिंबलात वता आणि 6 ओल्ड गोवा पंचायतीत वता. दुसरो प्रश्न ऑनरेबल MLA मडकयकारान जो विचारला की 25 हातूंत जाता. सपोज आमची जर काही घरां सेव जाता आणि आमकां ते 25 आमचे जे स्वप्न आसा ते जर पूर्ण जाता जाल्यार ताका कांय प्रश्न ना. आय विल गो अलॉंग विथ हिम. वी विल सी. आमचो सर्वे चल्ला. आफ्टर कंप्लिशन ऑफ द सर्वे जो रिपोर्ट म्हजे कडेन येता तेन्ना आय विल कॉल यू. Speaker sir, I'll slightly clarify here. The project which is finalized from our side ends at Old Goa project. ताजे फुडलो फक्त सर्वे आसा. कोणे एप्रेन्शन धरून एक्सायट जावपाची कांयच गरज ना. ताजो सर्वे आयलो की आमी थंयच्या लोकांक आपयतले कितें कितें प्रश्न आहा ते पळयतले आनी ताका सोल्युशनाक तरी तरेचे इन्क्लुडींग द सोल्युशन यू आर सेयिंग इन्क्लुडींग रेजिंग द रोड इन सम प्लेसीस ऑर गोईंग फॉर अ बायपास. The decision will be taken only after survey report is in our hand. कितें आसा सर्वे हातान आसल्या शिवाय उलोवपाकूच येना. ऑल्टरनेटीव कितें हे सगळें आसचें पडटा. तोंडान उलोवपाक सोंपें तें म्हणून सर्वे करता. फुडलें कांयच फायनलायज जावन ना. एज फार एज पॉसिबल मिनिमम घरां ही आमी हें करतले. गरज पडल्यार काही घरां वाचोवपा खातीर you can raise the road whereby the width remains restricted to 21 meters. सर स्पीकर सर म्हाका टोटल रिहेबिलिटेशन NOC खातीर जर कोणी म्हाका आन्सरच मेळना. स्पीकर सर रिहेबिलिटेशन कितले पॅकेज मेळना ते म्हाका जाय आनी टोटल एक्सपेंडिचर फॉर दीस पायलट प्रोजेक्ट हे म्हाका जाय. स्पीकर सर, ह्या पायलट प्रोजेक्टान टोटल एक्सपेंडिचर इज 156 इन्क्लुडींग 1 फ्लायओव्हर एट मेर्शी जंक्शन जो टू सेव चर्च कपल आणि दुसरो जो रिहेबिलिटेशन एट दीस टायम आमी रिहेबिलिटेशन फक्त पॅकेज केल्या. समज एकट्याची झोपडी आसा ताका बरें घर बांदून दिवपाचें. बरें घर म्हणजे ताका वेळ पडल्यार स्लॅब सुद्दां घालपाची आमची तयारी आसा. कारण आमकां इंट्रस्ट आसा लोकांक दुखोवन आमकां ओरड करपाचो ना. आमकां लोकांक बरें दिवपाचें आसा आणि त्याच बरोबर लोकांची जी गरज आसा ती पळोवपाची आसा. टोटल पॅकेज अमाउंट जाय स्पीकर सर म्हाका. स्पीकर सर, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 156 crores इन्क्लुडींग 1 फ्लायओव्हर. हांगा खंय तर घर. Speaker sir, I want to ask the Honourable Minister, when is this pilot project of yours going to start? स्पीकर सर, पायलट प्रोजेक्टाची सगळी ड्रॉइंग्स म्हजे कडेन रेडी आसा. You want to see? No. When I just start. आणि AFC file is sent for AFC clearance. After getting the AFC clearance, administrative approval will be taken up and it will be tendered as early as possible for consultancy. More or less when you are going to start the project? Maybe somewhere in November. Now you said that this pilot project of yours will further go from Old Goa to Ponda. Right? Then you said that there is some survey is going on. What I would like to suggest to you is, since the survey is going on and since you are saying you have mentioned some place that some place is going to be narrow by 22 meters or something. 25. Yeah. So now since your survey is going on, there will be some people who have got their land which is going to be on the way where the acquisition will take place. So I would request you to freeze that till your survey is complete. You confirm the alignment. Any construction. What side will be? There will be same thing alignment. like what is happening in Porvorim today. Porvorim also, one minister, PWD minister started giving NOCs for reduction of
the widening of the road. Last time I think when other आता तुम्ही एनओसी आता एनओसी दितना तुमका यू आर वे तुम्ही 45 चेरी दिना 60 चेरी दिना 35 चेरी दिना at least you confirm the what will be the alignment. Stop giving NOC as on today for this particular stretch NH4 and even in February file was come to me and I have rejected the file. And even what he says, we have specifically stated that from the center line it is 40 meters. It is already decided. From the center line it is 40 meters. Everywhere. On national highway, everywhere, as on today, from the center line 40 meters. February is not included. ना स्पीकर सर एकूच रिलेटेड मुद्दो आसा NH4 आणि NH17 आय बिलीव्ह ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हणला एनओसी मेळ्या म्हणून केन्ना आता तुम्ही म्हणला की NH17 एनओसी मेळ्या पण ही तुम्ही मागल्या ती फाटी जो मुद्दो जाल्लो फ्रॉम मांडोळी ब्रिज सोपून अप टू गिरीम देर इज नो प्रोविजन फॉर एक्सटेंडिंग द रोड or is the PWD still thinking of widening this particular stretch? जे फाटी bypass जो आशिल्लो तो कॅन्सल जालो फाटल्या मिनिस्ट्रीन and they kept that कोकेरो stretch. मागीर तो कोकेरो कडे जो स्ट्रेच आशिल्लो तो मुद्दो परत व्हडलो जाल्लो. आज गव्हर्नमेंटाचेर कितें इनिशिएटिव्ह घेतलो? Whether that widening has been stopped, relaxation has been given, or what is the proposed widening that you all have kept? Because sir, it is not only up to Kokero, it is up to Giri, and as per the requirement of land, another 3 meters we can definitely from both the sides make a widening of the road. Now this is required because basic vehicular transportation per day asa te खूप heavy asa, especially in the morning and afternoon and evening, especially up to Giri parayant. मी फुडल्या स्पीकर एकूच मिनिट रोड वाइडनिंग तुम्ही करतले का फ्लायओव्हर घेतले? मिस्टर खवटे दिस इज नाही रोड वाइडनिंग घेतले फ्लायओव्हर. मिस्टर रोहन थँक्यू. येस सुभाष फळदेसाई. Speaker sir, may I be permitted to ask question number 4A? Ask your question. Honorable Minister, please answer question number 4A. Speaker sir, answer as per printed state. I have received the answer and म्हजो क्वेश्चन आशिल्लो की सांग्या भितर डिविजन 20 सब डिविजन 2 मागीर डिविजन 12 अशे खुबशे सांग्यार सब डिविजन आसात वॉटर सप्लाय आणि ज्या जाग्यार गेले ते 2 वर्सां 3 वर्सां आमी पळयतात की साधारणतः 150 कामगार थी कामाक वताले. हे कामगार म्हाका हांगा उत्तर मेळ्ळा त्या उत्तरा भितर आसा की कोणूच कामगार तातूंत नाशिल्ले. केन्नाय आसल्यार ते कॅज्युअल लेबर म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरा मार्फत आसपाक शकता. आय जस्ट वॉन्टेड टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर हाऊ मेनी कॉन्ट्रॅक्टर्स आर एंगेज फॉर सच पर्पज अँड हाऊ मेनी लेबर्स इफ यू हॅव एनी नॉलेज अबाउट हाऊ मेनी लेबर्स वेर एंगेज अँड वॉट वॉज द कॉस्ट स्पेंट ऑन दिस in the last 2 years, maybe probably from April 2010 आतल्यानच दिल्यार पुरो 1 वर्स जावं 1.5 वर्साचे साधारण. I don't ask the exact statistics. स्पीकर सर, कॉन्ट्रॅक्टराची नांवां हांगा आसा पूण आमचो जो प्रोजेक्ट आसता थंय आमी सदांच कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्स घेवन काम करता. आतां फॉर एक्झाम्पल खंयी जर पेंटींग करचें पडलें आमी कॉन्ट्रॅक्ट काडटा थंय कॉन्ट्रॅक्टर लेबर घालता ते जर आमी स्टाफ म्हणपा लागले जाल्यार ते जावंक शकना. स्पीकर सर, म्हजो क्वेश्चन असो आसा. आय विल टेल यू वाय आय एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज पयलीं 2 वर्सांच्या पयलीं एक साधारण 20 लेबर आशिल्ले. 2 वर्सां फाटीं तेजे नंतर साधारण अकस्मात 150 कामगार थंय येवपाक लागले आनी आतां परत गेले जर जाय थंय एकय कामगार कामाचेर ना जाल्यार हे मदल्या काळा भितर 150 कामगार लागपा सारकें अशें मोठें काम कितें आशिल्लें? आय विल टेल यू बिहायंड दॅट ऑल्सो. ताका युरी इफेक्ट म्हणटात. ती एक थेरी आसली युरी इफेक्ट थेरी. पण हाजेर म्हाका एक जावपाक जाय. वी जस्ट कॅनॉट से युरी इफेक्ट म्हणून त्या सोडपाक जायना कारण म्हजे म्हायती प्रमाणे ती पायपां फुटली म्हणून पायपलायन बस्ट म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्ट काडटाले आनी ते काडून तांकां पे करताले आनी हे पे करून गेले ते 2 वर्सां घडयाळीची चेपी घालून सगळे गांवांनी प्रचार करपाक 150 लोक सदांच उठून भोंवताले. हांचेर कितें कारवाई? आयज तुमी पळयात की गेले ते 1 वर्सा भितर पयलीं इलेक्शनाच्या पयलीं 1.5 वर्स कितले फावटी पायपां फुटलीं आनी ह्या 4 म्हयन्या भितर कितली पायपां फुटलीं? हे एक आन्सर आसल्यार सांगात. स्पीकर सर, हे फक्त सांगे पुरते मर्यादीत ना. फोडे बाब लघु मामलेदारान म्हजे कडेन कंप्लेन केल्ली ती 46 लोकां काडल्या तांकां घे म्हणून. तशेंच ते म्हाका दिसता हाताचे चेपे घालून शिकताले.
ना म्हाका कळपाक जाय खऱ्यांनीच जर आयज ताजे नंतर गेले ते 3 महिने म्हजे घरा कडेन डेली 50-100 लोक येवन धरणे धरतात आनी सांगतात की बीजेपीचे सरकार आयले कारणान आमचो एम्प्लॉयमेंट गेलो जाल्यार हाका आमी उत्तर कितें दिवपाचें? स्पीकर सर, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो असता तो काम पुरतो काम करपा पुरतो मर्यादीत असता. ताका तो जेन्ना लागला तेन्ना ताणें हें चिंतपाक जाय. ताका आमी काम दिवंक शकना. जेन्ना आमचे कडेन काम असता तेन्नाच आमी तें काम करता. स्पीकर सर, म्हजी एकच मागणी आसा ह्या सभागृहा कडेन, अश्यो ज्यो मिसमॅनेजमेंट जाल्ले आसा, हे करप्शन मिसएप्रोप्रिएशन जाल्ले आसा, सरकाराचो पयसो वाया गेल्लो आसा, आपल्या पर्सनल कामाक हे सगळे लेबर्स वापरले आसा, हाजेर एक्शन कितें जातलें काय? आमी अशेंच परत युरी इफेक्ट मागीर चर्चिल इफेक्ट हे इफेक्ट आमी पळयत रावतले आनी गोंयच्या लोकांनी जनतेन हे पयशे आपल्या पदरचे पयशाचे विकासा खातीर आसा ते हांचे पोटान घालीत रावपाचें काय कितें? स्पीकर सर, फूल रिव्यू आमी घेतलेलो आसा. जे कोण अशे कोणी लेबर आसा आनी जांकां कांयच काम नाशिल्लें तांकां आमी घरा धाडलेले आसा. हातूंत भितरले म्हाका एकच गजाल आसपाक जाय की म्हज्या मिनिस्टरा कडच्यान, ऑनरेबल मिनिस्टरा कडच्यान म्हाका एक कॉन्क्रीट आश्वासन जाय की हाजेर ते सविस्तर चौकशी करतले आनी जे दोशी आढळटात खंयचे अधिकारी जावं बाकीचे कोण ह्या हातूंत भितर पायपां फुटनासतना पायपां फुटली म्हणून मोठे ते सादारण 20 लाखाचो टेंडर काडटाले, 8 लाख तांची सॅलरी जाताली आनी बाकीचे 12 लाख कोण इंजिनियरान कोण कितें खाताले म्हणून म्हाका खबर ना. हो प्रकार चल्लेलो आसा म्हणून ताजेर कितें तरी चौकशी जावपाक जाय. एक कितें तरी कमिटी अपॉइंट करून ताजेर सगळी सविस्तर जी घोडबंगाला जाल्ली आसात, जे लोक करप्ट ऑफिसर्स पासून आसा जर जाय जाल्यार तांचे एक्शन जावपाक जाय. सर स्पीकर सर, स्पेशली जी हांगची लायन आसा आमची सांगे टू मडगांव, ही लायन पयलीं प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट लायन आशिल्ली आनी प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट लायन वीक लायन जाल्ल्या कारणान जवळ जवळ ताका खूब वर्सां जालीं घातल्या नंतर ती परत ब्रेक डावन जाताली. After this, we have put a new MS line from Sange to Madgaon. आणि इतलें करून जर पायप फुटलो म्हणून जर अशें कितें जर केल्लें आसा जाल्यार आमी डेफिनेटली चवकशी करता. सुभाष डॉक्टर प्रमोद सावंत. स्पीकर सर, आमी पळयता की जे वॉटर सप्लायन तशें सांग्यारूच जे भुरगे तेणी 15 भुरगे म्हटले पळय त्याच पद्दतीचे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर गेली 15 वर्सां भुरगे जे काम करता जे पूर्ण गोंयान आसा. जसो मलेरिया वर्करांचो प्रश्न 15 वर्सां उपरांत सरकारान सोडयलो, आरोग्य मंत्री आसतलो, मुख्यमंत्री आसतलो, तशेंच हे भुरगे जे PWD सोसायटीच्या कॉन्ट्रॅक्टाच्या अंडर आसा आनी खरोखर ते भुरगे काम करता. ह्या भुरग्यांचो प्रश्न सोडोवपाची अत्यंत गरज आसा. PWD मिनिस्टर ह्या भुरग्यांचो प्रश्न सोडयतले काय ना? 15 वर्सां उपरांत हेंकां आतां न्याय मेळटलो काय ना हो म्हजो प्रश्न आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता माननीय मुख्यमंत्र्यान हाचे बद्दल ऑलरेडी भाश्य केल्लें आसा. कारण हे जे 1800 भुरगे आसा तांकां आमी आमच्या PWDंत सांबाळून घेवपाचें थारायलां. आतां ताज्या हातूंत आनी एक प्रॉब्लेम आसा. जेन्ना आमी खंयचोय प्लांट नवो बसयता तेन्ना आमी 5 वर्सांचे O&M म्हणजे ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स अशें काम दिलें गेलें वता. आनी ह्या कामा खातीर जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसता, मेन कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ द प्लांट, तो 5 वर्सां खातीर भुरगे घेता आनी तेच भुरगे एक्सपिरियन्स आशिल्ल्या कारणान आमी चालू करतात. ताजेर तो प्रश्न आसा आनी तोय आमी आमच्या तकलेंत धरिल्लो आसा. आनी असोच प्रश्न सिवरेज प्लांटार वास्कोत आसा, तोय आमी तकलेंत धरला. आनी हे जे पर्टिक्युलर O&M अंडर काम करतात तांकांय आमी सोसायटींत सांबाळून घेवपाक.